सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जे आस्थापन आसा त्या विशीं तांचे इंजिनियर गोंयांत आनी सगळे कडेन मिटिंगां सावथ डिस्ट्रिक्ट आनी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट सगळ्यो मिटींग घेवन ते टॅरीफ डिसायड करतात. टॅरीफ डिसायड करता आसतना आमचो टॅरीफ बाकीच्या स्टेटी प्रमाणे कसो आसा. आमकां वीज कशी मेळटा, सगळे ते आमचे जे पयशे येवपाचे आसा ते कितले दिले, आमचें काम बरें चल्लां काय कितें, हे सगळे प्रश्नाचेर सारासार विचार विनिमय करून लोकां कडेन डिस्कशन जाता. सावथ गोवा कलेक्टर आनी नॉर्थ गोवा कलेक्टर ऑफिसान 2-2 दीस ते लोकांक मेळटा, एनजीओक मेळटा आनी हे डिसिजन टॅरीफ डिक्लेअर करचे पयलीं सेंट्रल गव्हर्मेंट घेता. हें आमच्या स्टेटी पुरतें मर्यादीत ना, प्रत्येक स्टेटी आतां स्टेट हातूंत इंटरफियरन्स करूंक शकता, प्रोवायडेड आमचे कडेन सरप्लस फायनान्स आसा जाल्यार. आमचें जें सरप्लस कितें आशिल्लें तें आमी अंडरग्रावंड केबलिंगाक घातलां आनी अशा वेळार टॅरीफ कमी करपाक आमकां डिफिकल्ट जाता. आतां येदा गजालीर फायनान्स मिनिस्टरान जर डिसिजन घेतलें आसत जाल्यार तेचेर विचार विनिमय करपाक जाता. हे एज कम्पेर्ड टू द स्टेट ऑफ कर्नाटका, एज कम्पेर्ड टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्रा, एज कम्पेर्ड टू द स्टेट ऑफ अदर स्टेट जे आज बोवाळ घालता ते कर्नाटकांत आसा. तांच्या कर्नाटकांत रेट कितें आसा तें पळयात.